गोवा 365च्या कोकणी खबरां चित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. शुक्रारा पावसान मातसो विसव घेतलो म्हण बरें, नाजाल्यार बिरेस्तारा पडलेल्या पावसान सावारच हाडलेलो. दिवचल 70 धारबांदोडे पेडणे म्हालांत लोकांक बरेच लुकसाण सोंसचें पडलां. हजारा परस चड घरांक हुंवाराचो धपको बसलो. धारबांदोड्या एक बायल व्हांवून गेल्ल्यान तिका जीव वगडावचो पडलो. ह्या सावारांतलो हो पयलो मनीस बळी. पेडण्यां, बार्देस, दिवचले, सत्तरी, सांग्यार, खांडेपारा आनी धारबांदोड्यांतल्या घरांक हुंवारांचो धपको बसला. वळवय 11 केव्ही हाय टेन्शन लायनी सकल लायटीचे केबल घालतना 3 वीज कर्मचाऱ्यांक शॉक आयलो. तातूंतलो एकलो गंभीर अवस्थेत आसा. वेगळ्या मोटरां सयत मोपाचे सगळे जलशुद्धीकरण प्रकल्प काम करतात, पूण सोमार मेरेन फोंडा आनी तिसवाडीक उदका पुरवण जावची ना. उदकाची पातळी अजूनय वाडत आसा. 33 केव्हीए सबस्टेशनां सयत पुराय प्रकल्प उदका पोंदा गेला. उदकाची पातळी उणी जाल्या उपरांतच पुरवण सुरळीत जातली. पणजीसह तिसवाडी सुरक्षीत. महत्वाचे मुद्दे. फोंड्यां आयज ओपा वॉटर वर्क्सांतल्यान उदक मेळचें नासलें. पंपिंग सुवातीचे वयर न्हंयचें उदक गेल्या उपरांत 8 आनी 55 MLD प्रकल्प बंद जाले. 27 MLD प्लांटाचो एक पंप चालू आसा. 55 MLD प्रकल्पाचे मोटर उखलपाचो वावर सुरू आसा. ओपा बॅरेजी कडेन खांडेपार न्हंयची उदकाची पातळी 9 मिटरां मेरेन पावल्या. गोंय आनी बेळगांवाक जोडपी मोले घाटावयली कांय पालसणां शुक्रारा कोसळ्ळीं. ताका लागून कांय वरां खातीर येरादारी आडावन उरली. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी धांव घेत झाडां कापून येरादारीक वाट मेकळी करून दिली. पावसाक लागून फक्त शार व गांवांतल्या भितरल्या वाठारांनीच लुकसाण जालें अशें ना, तर दर्या देगांचेर कांय मार बसलो. उदकाच्या मारान कोलवा दर्यादेगेवयली राखणी वणत कोळसून पडली. दर्यादेगेर उदका बरोबर कोयरूय व्हांवन आयला, तशेंच मातीय बी. पर्यटक दर्या देगांचेर येवपाक लागल्यात, देखून तांचेर वायट परिणाम जावचो न्ही म्हणून दर्या देगांची बेगोबेग नितळसाण करची पडटली. हो जो आसा हो कोलवा बीच. आज कोलवा बिचाचेर जी रिटर्निंग वॉल आसा ती जे नालांतल्यान जे उदक येता तें सारकें दर्या मेळटा आनीक तेजे खातीर हांगा उदक वयर येवचें न्हय म्हणून एक रिटर्निंग वॉल बांदली. आज तुमी आमच्या फाटल्यान पळयतात ही रिटर्निंग वॉल जी आसा ही आज मोडले कडेन आसा. ही जो पावस येसान जो पावस येतालो ह्या काल आनी आज पावस जो आसा कमी आसा, पूण ह्या पावसाचेर आज ती रिटर्निंग वॉल आसा ती मोडले कडेन आसा. ह्या रिटर्निंग वॉलाचो हांगा एक फायदो जातालो की हे जी नाला आसा ह्या नालाक सकल्यान सिवरेज सोडले कडेन आसली आनी ती सिवरेज ह्या हितूंतल्यान ह्या नाल्यांतल्यान येताली. तेजे खातीर हो जो रिटर्निंग वॉल आसा हो बऱ्या पडटालो. हो ती सिवरेज अशी येवपाक दिनासलो. पूण म्हणून आज आमी पळयतात पावसाचेर पळय जी डॅमेज जाले कडेन आसा ह्या रिटर्निंग वॉलाची तेच्या 2 कुडकी जाले कडेन आसात. ही बेगीच्या बेगीन मागची बांदची म्हणून लोक मागतात. टुरिजम डिपार्टमेंटा अंडर ही येता. टुरिजम डिपार्टमेंटान ही बेगीच्या बेगीन करची, कित्याक हांगा आतां थोड्या दिसांनी सिजन कमी जातलो. आज तुमी पळयतात आज सकाळी आसोन लोक कितली टुरिस्ट जे आसात ते बिचार येता ते पळय, कित्याक हो बीच फेमस आसा. हो जो कोलवाचो बीच आसा तो फेमस आसा आनी तेजे खातीर हो बिचार बेगीच्या बेगीन हो सारकें करची रिटर्निंग वॉल. आनीक दुसरें ह्या बिचार जे लोक येतात ते पळयतात इतली पावस झडोन सुद्दां हो बिचार लोक येतात. म्हणटकीर हेजे वयल्यान कळटा की गोंयांत परते ट्युरिस्ट येवपाक लागले म्हणून. कित्याक इतले दीस आमी कोरोनाच्या पॅन्डेमिकाचे आसले तरी पूण आज बरें आसा. सगळे कोरोनाचे सुद्दां हें बरें आसा, केसीस चड ना म्हणून हो बेगीच्या बेगीन. आनी दुसरो हे बिचाचे जो चिकोल येयले कडेन आसा होय चिकोल बेगीच्या बेगीन काडचो म्हणून लोक मागतात आनी ट्युरिस्ट मागतात. शेतांचें सुमार 2 कोटी 59 लाखां वयर लुकसाण जालां. 32 हेक्टर शेतां उदका पोंदा गेल्यांत. शेतांचें 2.5 कोटी वयर लुकसाण जालां. तिळारीचें उदक सोडिल्ल्यान मांडवीची पातळी वाडली आनी चोडण बेटार उदक वयर आयलें. शेतांनी उदक उपट भरलें. खाजनाक खावटी पडली. चोडण आनी तिखाजन मजगतींच्या शेतांनी शुक्रारा दनपारां उदक भरिल्लें. दनपारां ते मुखेल रस्त्यार चडलें.
राती कडेन उदक वाडलें, ताका लागून कांय दुचाकीवाले मदींच अडकून पडले. पुलिसांनी धांव घेत तांकां सुरक्षीत जाग्यार व्हेले. साळ न्हंयचें उदक दिवचले न्हंयत येता. हे खेपे मान्सून पूर्व कामां जावंक ना. देखून बिरेस्तारच्या पावसान शांतादुर्गा हायस्कूल कडल्या पुलाचें उदक चडलें. येरादारी भितरल्यान वळोवची पडली. येरादारीचेर ताण आयलो. पूण शुक्रारा पावस सेगीत पडिल्लो जाल्यार दिवचल उदकापोना वचपाची असो भंय जायत्या जाणांनी उक्तायलो. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. फोंडकुलांची मक्तेदारी आता फक्त गावातल्या रस्त्यांचीच उरोंक ना, भौशीक बांदकाम खात्याच्या कंत्राटदारांनी शारांतय तिचे पेटंट घेतल्यात. फोंडकुलांनी भरिल्ल्या मडगांवच्या रस्त्यांक घेवन आम आदमी पार्टीन सत्ताधाऱ्यांक उजरावन काडल्यात. पळयात. मडगांव सारकिल्या शहरांतल्या रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. दक्षिणेचे खंय एक काळीज हे काळीज धगधगपाक लागला. ही पळयात पालिका गार्डना कडल्या टर्ना कडली अवतिकाय. कितलेशेच जाण पडले, धोडावले. PWDन आनी थळाव्या आमदारान बेगोबेग दुरुस्तीचेर लक्ष दिवचे. आम आदमी पार्टीचो संदेश तळेकार आनी वेंजी वेगाशान मागला. वेंजीन जाल्यार रस्त्या वयले प्रतिकात्मक कमिशनय उखलून दाखयले. पळयात. आनी हो मडगांव रस्तो चोयल जाल्यार हो पावस जाचे पयलो रस्तो केल्लो. हो जावन कमिशन, हो सगळो कमिशनाचो हेड. डेव्हलपमेंट फॉर कमिशन असोय हो रस्तो. आनी हे होंडकुले जरूर चोयल जाल्यार चोय हे होंडकुले चोय गाडी चोय वयतली. आनी हे आख्खे होंडकूल चोयल जाल्यार हो सगळो कमिशनाचो हेड. हो बिफोर मनसून हे कमिशन ऑगस्ट म्हळ्यार हे कमिशन काबार जाले. आफ्टर मनसून आनी कमिशन येता. आता बिफोर इलेक्शन्स हे कमिशन लोकां गेले. इतलेच जालो सगळे कमिशनाचो हेड. पेट्रोल मारून जालो, रस्त एसोले आनी हो सगळो जावन हेड कमिशनाचो. लोकांगे देस्पेज उण करपाक कोणा नाका. आमगे बाणाल्यान तूं अशें करून होंड पडो हय कोलवा रस्तो सारको काबार जालो. पूण आमगेलो जो आमदार आहा तो इश्यू बेज सपोर्ट करता. हो इश्यू न्हू तेका, हे कमिशन बेज सपोर्ट. सो हे रस्त्याचो प्रॉब्लम खंयचे आमदाराक दिसती पडना. हेजी क्वॉलिटी मेंटेन करपाक सोदनाय ते. कित्याक माचान दामोर घाल, पास काबार जाल म्हणटकीर परत 6 म्हयन्यान हांको दामोर घाल. आनी हे कमिशनाचे इलेक्शन हे लडपाचे खबरो. पेट्रोल म्हण करनाय, रस्ते सारके करनाय, लोकांगे देस्पे जाय म्हण करनाय, लोकांगे सेफ्टीचोय न्हय. आज लोकांनी एक नियाळ करपाचो गरजो. दीज आर द कॉमन थिंग्स in all our constituencies, in the city of Margaon जाऊं, दी पातोर्डा जाऊं दी बाणाले जाऊं, सगळे constituency जाऊं. A common problem is these roads and that mixture what they are putting and the process what they are using. And MLAs are only doing roads. Why? Because they get handful of commission. And this is the condition because of this commission problem. A commission politics बंद करूया. आम आदमी पार्टी एक चान्स दिया आणि कमिशन पॉलिटिक्स बंद करपाक आणि कितकोन बंद करपाक जाय ते म्हाका सदां एक न्यू फोर्स आम आदमी पार्टी गेले सगळे न्यू एनर्जी पॉझिटिव्ह थिंकिंग लोकांक मुखार हाडून हे कमिशन पॉलिटिक्साचे बंद करपाक ट्राय करूया. मडगांवच्या रस्त्याची हालत कितें तुमचे कितें एक्शन बी आसतलें? मडगांव म्हणजे साऊथ गोंय जे आसा, साऊथ गोवा हाचे काळीज. ह्या काळजाची हालत अशी जाला की आज पळोवपाक जायना. एंटायर रस्ते जितले मडगांव तुम्ही आज हांगच्यान मुखार बस स्टँडार वचात, हांगच्यान फाटी म्युन्सिपालिटी कडेन वचात, सगळ्या रस्त्याची परिस्थिती कितें आसा. अक्षरशः लोकांक चंद्राचेर फील्स लायक वॉकिंग ऑन द मून. जावं गाडयेची जी लोक कश्टान गाडी घेतात, इतले पयशे इन्वेस्ट करतात गाडयेन, सरकाराक लायफ टायम रोड टॅक्स दितात आनी कसल्या रस्त्या खातीर तो रोड टॅक्स कसल्या? ह्या रस्त्यार गाडी चलोवपाची लोकांनी हे मेळयले गोंयकारांनी. गेली 10-12 वर्सां सरकार आसा आनी गेली 25 वर्सां हांगचो आमदार आसा. परिस्थिती तुमच्या मुखार आसा. आता तरी प्रत्येकान विचार करचो. खंय तरी PWD अकाउंटेबल जावपाक जाय, खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर अकाउंटेबल जावपाक जाय. त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे पेमेंट्स आसा खंय तरी फॉर अ लॉंगर पिरियड होल्ड जावपाक जाय, तितलोच सपोर्ट ताका जावपाक जाय.
आनी तेन्नाच जेन्ना ताजो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठरतली, जेन्ना तो अकाउंटेबल आसतलो, जेन्ना ताजो पेमेंट खंय तरी होल्डर आसतलो, तेन्नाच हे रस्ते म्हाका दिसता लॉंगर पिरियडा खातीर, चड टायमा खातीर येतले. नाजाल्यार ज्या भशेचें करप्शन चालू आसा, ज्या भशेचो कारबार आज चालू आसा, तातूंत आमी हाज्यानी बरें आनी कांयच एक्सपेक्ट करपाक शकनात. तुमचें कितें मूव आसतलो तुमी कंप्लेंट? गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. शुक्रारा कोरोनाक लागून आनीक 3 जाणांक मरण येयलें जाल्यार 73 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 139 जाण कोरोना मुक्त जाले. कोरोनाक लागून मरप्यांचो आंकडो 3126 पावलो. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जाल्लें आसले तरी मरप्यांचो आंकडो वयर सकयल जायत आसा. सद्याक 1307 सक्रिय दुयेंती आसात. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 97.40% आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कुंकळेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राची पळोवणी केली. कुंकळे आपत्कालीन भलायकी सुविधा उबारपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान दिलें. तशेंच एक स्वतंत्र फायर स्टेशन उबारपाचें आसा. कॅबिनेटाचें अप्रुवल मेळटकीर 2 म्हयन्यां भितर ते उबारतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीज कुंकळे म्युनिसिपल एरियान सुरू करपाची आशिल्ली आमदारांची आनी सगळ्या कावन्सिलरांची डिमांड आशिल्ली. प्रायम लोकेशनाचेर रुरल मेडिकल सेंटर आनी प्लस एमर्जन्सी केअर सेंटर ते दोन्ही स्टार्ट करपाचे त्या दृश्टीन तांच्यांनी म्हाजे डिमांड केली. पयर पणजे जाल्ल्या मिटिंगेत डायरेक्टर ऑफ हेल्थाक ऑलरेडी हांवें इन्स्ट्रक्शन दिला ते रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी हांगा शिफ्ट करप, 24/7 डॉक्टर्स ह्या परिसरांतल्या लोकांक अवेलेबल करून दिवप. हाजी डिमांड जी आसा ही फुडल्या म्हयन्यांत केन्ना तरी रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी हांगा हाडटा आमी आनी एमर्जन्सी केअर सेंटर तेय सुरू करता EMC, सो दॅट हांगासल्या लोकांची सोय जी आसा ही बऱ्यापैकी हांगा जावपाक शकता. तुमचो फायर स्टेशनचो विशय फुडल्या म्हयन्यांत सुट्टलो की आमदारान आनी कावन्सिलरांनी सगळ्यांनी मेळून फायर स्टेशना खातीर डिमांड केला ती थोड्याच दिसा भितर निभावली. हांव पयर आमगेले 5 कावन्सिलर आनी हांव घेवन आनी आमगे अध्यक्ष ब्लॉकाचो आनी आमचे कुंकळकारां डिमांड आशिल्लो तो म्हळ्यार आमकां फायर स्टेशन आनी एक अर्बन हेल्थ सेंटर. पूण अर्बन हेल्थ सेंटर एक्चुली तें उमकें डिस्टन्स आसपाक जाय तें दिवपाक मेळना. पूण आमकां ECC म्हणजे एमर्जन्सी केअर सेंटर आमकां दिलां आनी हें मेळ्ळां. सो हें CMान आज पयर आमच्या ऑलरेडी डिक्लेअर केलें आनी आज CM स्पेशली आज विजीट करपा आयलो हर लुगार हो सुटेबल आसा वो ना तो. आनी आमचो बरो आसा एरिया सारकी प्रायम लोकेशन आसा आनी सगळें बरें आसा. सो हितून आमी 1 म्हयन्यान भितर 2 म्हयन्यां भितर हें रेडी जातलें. मसाले वायरींग करता आमी जास्त न्यू बिल्डींग हें गोल्डन जुबली पॉयंट्साचेर बाय आमगे पॉलिटा आसतना चेअरपर्सन आसतना फावंडेशन एस्टोन घातलो आनी तें इनॉग्रेशन आतां बारबा आमचें जातलें. सेकेंडली फायर स्टेशन ऑलमोस्ट लुगार आमकां काल कॅबिनेटान घालून CMान ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आशिल्लो तो आतां आमी ट्रान्सफर करून तो आतां फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस तेंक दिला. सो कॅबिनेटान घालता पडटा तो काल कॅबिनेटान घालून पास केलो आनी तें आतां आमी लुगार निवड करून तें एक बिल्डींग आसा स्ट्रक्चर तेवूय काल येयलेलो तेवूय पळोवन आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी तेजी तें कॅपेसिटी सगळें चॅक करून सगळें कितें तेजें कंडिशन चॅक करून उरलो तें काम करून आनी शेड घालून आमी विदीन 2 मंथां भितर थिंगा फायर स्टेशन आमी चालू करतले. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मुगळी ते कुट्टेरी रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्तो फोंडकुलांनी आनी फोंडकुलां उदकान भरल्यात. फाटलीं 2 वर्सां जालीं रस्तो दुरुस्तीचेर कोणें लक्षच दिलें ना. देखून थळावे छळबल्यात. 10 दिसां भितर रस्त्याक डांबर घालात नाजाल्यार रस्तो आंदोलनाची हुंसाण सोंसची पडटली. थळाव्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. रस्त्या वयल्या फोंडकुलांनी धाडावन गाडयो काबार जाल्याच पूण ते भायर लोकांची हाडाय सैल जाल्यात. कितली म्हणून वाट पळयतले आतां आमचे पाशयेस पेड्ड्यार जाल्यात अशें थळावे लोक सांगतात. रस्त्याचे हे अवतिकाये वयल्यान तांणी भौशीक बांदकाम मंत्र्याचेर फोग काडलो. सरपंच ह्या रस्त्यान हांव म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं ह्या रस्त्यान चलयता. एसोच आज मे म्हयन्यांतल्यान थोडोसो वायंडींग केल्लो तोय दिसान पाडत जावन गेला आनी रस्त्यान सारकें वचपाक लोकांक पब्लिकाक जायते त्रास जातात. आनी हो रोड आमचो रामनगरी कुट्टोरी ते सायडीक तामदार सायडीक पास जाता आनी मुटोरी रस्त्याचेर जायते ट्रॅफीक वयतात. भरपूर ट्रॅफीक वयतात. देखून रस्ते
लोकांक हे फोंडांतल्यान वचोन लोकांक जायतो लोक इंजर्ड जाला, जायते एक्सिडेंटूय जाल्ले आसात. ताका लागून हांव मागतां गव्हर्मेंटा लागीं, हांव मागतां PWD मिनिस्टर लागीं जाता तितले बेगीन हे रस्त्याचेर पोर्टफोल काडून जाता तितले बेगीन रिपेर करून लोकांक ही बरी सवलत दिवची. नांव कितें? मिंगल गोमेज. हो रोड तुमचो चोयल आसलो. हे रोडाचे आमी 3 वर्सां जालीं आतां हेंगे जाय आनी 3 वर्सां भितर एक कितें धामोर घाताय पातोड. हांव म्हणटा ते गॅरंटी आसूं जाय न्ही, त्या धामरा पूण गॅरंटी आसूं जाय मरे. आज गेलो हाल गेलो मागीर येत्या वर्सा आनी एक टेंडर काडलो आनी आमी वचोन हांव मोयन लोकांक घेवन आमी ही बली केल्ली PWD. हीन जाल्ले बिफोर मे तुका आपूण धामोर घालीत म्हूण म्हाका दिसता हे MLAन हाडायला दवरला. कित्याक आतां जानेवारी इलेक्शन येतलें. इलेक्शन येता म्हणल्यार लोकांक हे धामोर घायलो की ना तेन्ना लोकांक बरें दिसतलें. पूण 5 वर्सां लोकांक दुखोवन इलेक्शनां तूं बरो करता. इलेक्शन येता म्हणल्यार तूं घाना जाल्यार आमी हाडायतले ना जाल्यार. आनी आतां तूं 10 दिसां भितर हे तो धामोर घाना न्ही आमी रस्त्यार उबे रावतले मदीं. हांव मागोता PWD कडेन बेगीन धामोर घातो ना जाल्यार 10 दिसां भितर आमी परतून हिंगे उबे रावन ट्रॅफिक हाडायतले. येतना हांव मोटरसायकली सामक्यो खटारी जाल्या, गाडी खटारी जाल्या, खंयच्याय रस्त्यार आमकां हें करपाक मेळना. आतां 2 वर्सान वर्स हो रस्तो तसो जाता. एकूय वर्सांनी कितलीं वर्सां आतां पोरू जाल्लो ओनू रस्तो ना. वयली वयर मातूय घालतात, फातर घालतात, पोना मागीर पावस येयलो म्हणटकीर ते रोखडे गेले. घालतना तुमी करतना सारकेंच हें करून करात. कित्याक मातसो 1 वर्सा भितर मातशें आमची दोळ्या दुखोल लायतात. रस्तो जालो म्हणून रस्तो पळय आतां हे फातर घातले कशें जातले. आमगेली डेली आमची रस्त्याची गाडी आसात. आमी अशी रोड घालतात ताका खबर आसा आमची कशी म्हणून आमी येता. आमची ती गाडी शिकयता येवन आमगे वाटच ती आमची वाट पळय आमचो रस्तो आमच्या दारान सुद्दां कितें केल्लें फोंडान ती खळी मारल्या खंय घालून त्या फोंडारा गाडी वयता. आमगे सगळ्यांची गाडी आसा. नांव कितें तुमगेलें? रोड करा. नांव रस्तो पळय न्हू हो प्रॅक्टिकली एवरी इयर हो रस्तो पाड जाता. आनी अंदून गेल्या त्या वर्सांय आमी अशें करून एक बायट दिल्लो. पूण तो पावस जातकूच एट द कॉस्ट ऑफ टॅक्स पेयर रोड रिपेर करताय. पूण एवरी नेक्स्ट इयर परतून आतां हे रोडार तूं चोयले जाल्यार तुमकां कळटलें हो रोड सकयल आनी सरावंडींग वयर आहा. एका पक्षाला ड्रेनेज ना. आनी म्हाका तर लक्षांत येना म्हज्या कसो टॅक्नॉलॉजी जाय हो रोड करपाक. इट्स सच ए सिंपल थिंग. एक तर रोडा जर मातशें हायट दिली आनी दोनी सायडीन जर मातशें ड्रेनेज दिलें जाल्यार हो रोड बरो उरता. आतां आज पेट्रोल 100 रुपया लिटर जाल्या. आतां तुमी चोयला आसतलें ट्रॅफिक कितको वयता ती सारकी स्क्रॉलिंग स्लो लोकां वयता. सो एक सायडीन रोड पाड जाला आहा, एक सायडीन पेट्रोल म्हारग जाला आहा. सो सामान्य मनशाक हे त्रास कित्याक लागून ते म्हाका कळना. आमगेले एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 म्हण आहा वेर इट गिव्स अ रायट फॉर एवरी सिटीजन. प्रत्येक नागरीक पळय हा देशाचो ताका अधिकार आहा बरे रस्ते, बरो वारो, बरी बेजीक हेल्थ केअर हे सगळ्यो आमकां आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनाक बरयल्ले आसा. पूण एवरीवेर द सिटीजन इज हॅज टू सफर. आतां कोविडा लागून लोक मास्क घाता. कोविडा लागून लोक घर रावलो. कोविडा लागून लोकांचे जॉब गेले. कोविडा लागून कितके प्रॉब्लेम जाले. GST वाडली, पेट्रोल वाडली, सगळे लोकांक त्रास. पूण जे सुविधा ज्यो लोकांक पळय मेळपा जाय त्यो मेळनाय. हे लोकांक घेवन कित्याक उबरावले मातशें कोण पळय जे पळय आमी कोण प्रतिनिधी आहा तेजे दोळे उदकी करपाक तांकां आतां मात मारला. कित्याक थोडे अशे जागे आहाय तो ते रोड करूंकूच सोदना. तो लोक म्हणटा थिंगा आपणा वोट मारना. पूण आतां थिंगा लोक तुमकां चोयले जाल्यार हो हिंगाचो लोक ना सगळो. हो रस्तो पळय कोण यूज करता तो लोक हिंगाचो जावं मुकलो चांदोरचो जावं आर्यालांतले जावं म्हाकाजान जावं कुडतोरे जावं हे सायडीन हावजींग बोर्ड. सो सगळो लोक हे सायडीन वयता. आनी जेन्ना ताका एक रिप्रेझेंटेटीव म्हूण लोकांनी इलेक्ट करून दिला तेणे हो लोक आपणा वोट मारना आनी तो लोक वोट मारना म्हूण ते भाशेन तेज्यान भेदभाव करपाक जायना. इवन राडोय लोक आहा राडोय देखून तो रोड कसो करून नासलो तो लोक आपणा वोट मारना म्हणटा. लोक आपणा वोट मारना म्हणटा. लोक वोट मारना रोड पूण ते रोडा वयल्यान ताका वोट मार तेय वयताय ती ताका खबर ना. सो आमगेलो एक डिमांड आहा हो रोड जात तितलो बेगीन इट शूड बी इन अ मोटरेबल कंडिशन. कित्याक हे रोडा वयल्यान लोक पळय सद्या इतलो पण त्रास काडटा दॅट इज अनबेरेबल. हेजो टेंडर जालो आहा पूण वाय दॅट टेंडर इज नॉट डन इन टायम म्हाका खबर ना. इलेक्शना मुगले 1 म्हयनो म्हळ्यार जातलो कितें म्हाका खबर ना. सो आमी तो रोड तर आतां. गोवा 365 खातीर पुट्टरेच्यान रमेश नायक रावत.
भारतात फाटले 24 वरां भितर 39,907 कोरोनाचे केशी नोंद जाल्यात. कोरोनाचे महामारींतल्यान 35,087 दुयेंती मुक्त जाले. फाटले 24 वरां भितर 546 मरणांची नोंद जाली. मरप्यांचो एकूण आंकडो 4,01,000 पावलो. ॲक्टिव्ह केशींचो आंकडो 4,08,977 पावला. एकूण पॉझिटिव्ह केशींतल्यो 3.31% केशी ॲक्टिव्ह आसात. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो दर 2.22% आसा आनी दिसपट्ट्या पॉझिटिव्हिटीचो दर 2.40% आसा. दिसपट्ट्या पॉझिटिव्हिटीचो दर 33 दीस जाले 3% परस उणो आसा आनी फाटले 47 दीस जाले 5% सकयल आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. उत्तर आणि दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडूं येता. पावस 24 वरां भितर 6 सेंटीमिटराची जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांनी 24 वरां भितर 11 सेंटीमिटराची पातळी हुबतलो. 4 दीस पावस मातसो विसव घेतलो, पूण बंगाल दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान पावस परत नेट धरतलो. हवामान खात्याचो हो अदमास. आणि आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.